जेजू वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बरे गुरुची, सासणाचें जिवीत जोडून घेवच्या खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटा? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तोर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोतीक गवाय दिवंक न्हय, लोबदाय करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतावन हें सगळें हांवें पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून कोंतवलो आनी दुखाबोरीत जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरायस्काय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरायस्काय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून सीस तोताकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या भिड्यांतल्यान वचूंक उदीक सोंपें. ते उदीक तोकातले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारोन मेळ्ळोत. जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडोना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळेंच घडटा. पेद्रोन तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय, आमी सगळें साणून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हज्या पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां भातां साणीत जाल्यार आतांच ह्या काळार दुमाल्या बराबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो.